मुझे लास्ट tenure from 2017 onwards we were facing very hard time since सरांचे भाशेन सांगला hard rock आणि हिंगा सीपेज जायना and there is, so to some extent I also blame the TCP department because TCP actually even sopa zalo whether these type of multi dwellings are feasible at this area, especially when it comes to septic point of view. Then it is also the health who are giving the NOCs. आता जेन्ना आमची लास्ट 5 वर्सां आमी हिंगा सदांच स्वेज वॉटर ओपन सोडटाले. वी ट्राय टू कोऑर्डिनेट विथ द हेल्थ डिपार्टमेंट विथ द इलेक्ट्रिसिटी. आमी रेजोल्यूशन पास करताले तेंगे वॉटर कनेक्शन और इलेक्ट्रीक कनेक्शन डिस्कनेक्ट करून 2 दिसान परतून तेंगे कनेक्शन जातालें. आय रियली थँक आवर MLA बिकॉज लास्ट MLAन जेन्ना हिंगा इन्स्पेक्शन केलें, he gave strict instructions to the electricity department and water department not to give the connections back until the problem is been सोपेपणी हे जाल बगोर. आणि then I think they have given swear some affidavit saying they will not open घालपा नाय मग तेंचे उदक. Now the point is come to our STP which was the need of the hour because you know why आता ही आख्खी जे म्हाका दिसता हिंगा 50 मायसो बिल्डिंग आहाय, so it will cater them. Secondly, it is only for the grey water. Okay, and I really thank the then BDO, who's our deputy director at present, Sir Prasid Naik, because it is all because of his initiative that this project was passed for our panchayat. And I also thank our present BDO Pritesh Shidde because he has also been taking the initiative to carry on with all the formalities. STP प्लांटाचे जाल्ले आसा श्री Anton सराच्या हस्ते. आणि बेसिकली दिस इज प्रोजेक्ट अंडर स्वच्छ भारत मिशन SBM फेज 2 जो नरेंद्र मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी लॉन्च केल्लो आसा. सो बेसिकली दिस इज 30 KLD प्रोजेक्ट. आज सरान सांगल्या भशेन 55 lakh अरावंड एस्टिमेटेड इंचो कॉस्ट आसा. सो इट वील बेसिकली ग्रे वॉटर जे आसा इट वील हेल्प टू convert it into water which can be used for different purpose, okay, non-drinking purpose. So it will basically help in reduction of the water pollution. So अशा तरेन वायज आमच्या बेगींतल्या बेगीन हांव मागता की जावपाचो. म्हणल्यार आयज आमी हांगासर केसरवाल जे किरा पावलो हांगासर आसा. आनीक आयज जे आमचे STP प्लांट जो आयज इनोग्रेट जालो आसा. हांव जाणा हे वाड्यान जायतो हांगासर प्रॉब्लम जालो, सेवरेजी लागून प्रॉब्लम जातालो. फाटीं भरपूर इश्यू बी जालो कित्याक ते ड्रेनेज वासयताले तेन्ना स्ट्रिक्टली तांकां आमी सांगलो अशें सोडपाक जायना. पूण आयज एक सांगपाचें म्हणल्यार एक बरी गजाल आसा की आयज हांगासर आमी STP प्लांट हांगासर इनोग्रेट केल्लो आसा. म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक आयज हांगासर आमचो STP प्लांट हांगा येयल्लो आसा तेच भाशेन आमचे जे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे जे विलेजीस आसा जे पंचायतो आसा म्हजो तांकांय एक रिक्वेस्ट आसा. अशें तुमचे कोण आयडेंटिफाय जर प्लेस आयडेंटिफाय केली आनी लोकांक दिसता बाबा असलो प्लांट हांगा येवपाक जाय जाल्यार हांव मागता आमचे जे स्वच्छ भारत मिशन एक तर्फे तुमी मागपाक शकता. आनी म्हजो जर तुमकां कितें हेल्प जाय आमचे विलेज पंचायताक जे म्हाका 5 पंचायतो लागता. कोर्तालीम पंचायत लागता, केलोसी पंचायत लागता, वेलसांव लागता, कांसावली लागता, हांच्यान तर म्हाका सांकवाडी लागता. हांच्यान तर म्हाका एप्रूव जालो मेळोंक सोदता जाल्यार म्हाका एनी टायम मेळपाक शकता कित्याक असलो प्लांट आमकां लोकांक सोंपेपणी घालपाक मेळटले. कित्याक हांव जाणा आमचे MES कॉलेजी कडेन भरपूर हो प्रॉब्लम जाता, थंयसरूय आसा, उपासनगरूय असो प्रॉब्लम जाता. हे लोकांनी जर आमकां आयडेंटिफाय केलो प्लेस जाल्यार आमच्यान हें पावल फुडें मारून आमकां हो STP प्लांट आमकां दिवपाक शकता. स्वच्छ भारत मिशनांतल्यान STP प्लांट पास जावन येयला. हे एरियाची आमकां जायती कंप्लेनां येताली स्विचाक लागून. आतां तांची प्रॉब्लमां सगळीं सॉल्व जातली. आमच्या विलेज पंचायतीच्या मिनिस्टराक तशेंच आमचे MLA तशेंच हे प्रोसेस करूंक इनिशिएटीव घेतलेल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जशें आमच्या MLA सांगलां तशें दिस STP प्लांट एक नीड ऑफ एन आर आसली बिकॉज ऑफ द सिवेज कित्याक ग्रे वॉटर हांगा खूब इश्यू व्हडलो इश्यू आसलो.
सो विथ द इनिशिएटीव ऑफ द स्वच्छ भारत अभियानाचे तर्फे जो आमकां सरकार हो एक लाभ घेवपाक दिता पंचायतींक जावं गांवांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय थिंक सगळ्या पंचायतींनी हेजो एक बेनिफीट घेवपाक जाय. खंय एरिया आसा STP प्लांट करपाक थंय तेंच्यांनी एरिया दाखोवन हो इन्स्टॉल करपाक दे शूड इंटिमेट पीपल. सो आय थिंक दिस वॉज अ रियली ग्रेट इनिशिएटीव and this was really needed. Already I joined, I guess my second inspection was with the health in this area only, and that was regarding the sewage treatment plant. Issue with regarding to the sewage grey water that is coming. At that point of time, I wasn't aware that such kind of project is also there coming up in Cortalim. But then I would really like to thank our then BDO, Prasid sir, and with the help of Directorate of Panchayat and the Swachh Bharat Mission, that STP plant project is coming up in Cortalim, Paula area. I also believe that we will be having more such kind of projects coming up for Cortalim constituency, helping the people and for their benefit.